मिडिया मणका मोतया जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो, आयच्या मणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां सुमेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या ह्या खासा कार्यावळीक आमच्या मदें एक मानेस्त आसा जाणें पालकाची सेवा आपले पद्दतीन वेगळे तरेन केल्या. तियात्रांनी तो न्हेसता, बरीं कांतारां कंपोज करता, कांतारां कंपोज करूंक दुसऱ्यांकूय दिता आनीक तियात्रिस्टांक हात दिवन वयर काडपाचें काम करता. म्हणटच तियात्र प्रमोट करपाचें काम ताचे लागीं जाता. हो आमचो भाव आतां सद्याक युकेच्या देशांत आसा, आमच्या मदें हांगासर पावला. म्हणटच ताचे लागीं थोडे उलोवया, ताचे अनुभव आनी तियात्रांतलो अनुभव आमी आयकून घेवया. होच तो कायतानो ब्रागांझा, गोंयकार पूण युकेच्या देशांत आसा आनी थंय तो तियात्रांचो वावर करता. कायतान बाब, आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. देव बरें करूं. तेतन बाब, कायतान बाब, आमी आले पळयता आसतना जायते आमचे गोंयकार, जायते तियात्रिस्ट युकेच्या देशांत पावले. म्हाका दिसता जशी गर्दी गोंयांत आसताली तशी आयज युकेच्या देशांत ह्या तियात्रिस्टांक उदेशी गर्दी जाल्या अशें म्हाका दिसता. आनी ऑर्गनायझर बरें काम करता सगळ्या आमच्या कोंकणी तियात्र पळयणाऱ्यांक ओडून हाडपाक. आनीक आतां आमचे खुबशे लोक म्हाका दिसता अर्दे तियात्र पळयणार युके देशांत पावल्या. म्हणटो ताकाच लागून म्हाका दिसता गोंयांत जे तियात्र जातात तांकां तितल्यो उलपोटी आनी तितली गर्दी आसना. जावंक शकता तशें म्हाकाय दिसता तें बरें म्हणून. कित्याक 2 शो पळयल्या तांकां म्हणजे तितलो लोक म्हाजें एक्सपेक्टेशन आसा तो जावंक ना. बरे डायरेक्टर अशी बरें बरयणार पूण जावंक ना. कित्याक जरी तर आमकां ऑडियन्स ना जाल्यार आमचे आनी कांयच करूंक शकना. कित्याक ऑडियन्स म्हणजे जावन आसा एक उदक आनी आमी पालकाचीं झाडां. ते तर शिंपता जाल्यार ती झाडांक बरी फळां येतली अशें म्हाका दिसता. वाव, एक बऱ्यांतलो बरो डायलॉग. म्हाका दिसता कोणी तरी हो रिकॉर्ड करून दवरतलो. कांयतान जे तियात्र आदीं जे गोंयांत जाताले ते तियात्र आयज युकेच्या देशांत जातात. आनीक अशे म्हयन्याक सुमार कितले तियात्र जातात आसतले? थिंगा आतां खूब तियात्रांक लागून गर्दी जाल्या आनी भासाभासूय जाता. कित्याक रोखडे रोखडे तियात्र घालता म्हूण डायरेक्टर येता पूण डिस्कस जाता. पूण जशें बरी मार्केट बरो चलता तेन्ना चड तियात्र जातलेच. आतां गोंयांत दिसाक 1, 2, 3 शो करता एक डायरेक्टर. तशें घडये एक दीस म्हाका दिसता युकेच्या शहरांत जावंक शकता. हय, पूण जेन्ना गोंयचे तियात्र युके पावतात हांव म्हणना की युके तुमी वतात एक प्रमोटर कसो तूं वावरता आसतना तुका जायते त्रास पडटात आसतले? खूब त्रास पडटा. पयले सुवातेर म्हणजे एक ऑर्गनायजेशन करतालो ते फॅमिलीक टायम दिवंक जायना. फॅमिलीक टायम दितलो जाल्यार तुका तियात्र करूंक शकना तूं. दुसरें आमी कामाचेर ड्युटी चेंज करची पडटा आनी ती ड्युटी करून आमकां तियात्र सेटअप करून घेवचें पडटा. सो तिका करतलो जाल्यार पयशांचीच गरज आसा म्हणलें जायना पूण मॅन पावर जावं पडटा. आतां ह्यो तियात्र तुमी जेन्ना पयलीं गोंयांत तियात्र वताले, आतां थंयच तियात्र उबे जातात आनी गरज पडली जाल्यार 1, 2 जावं 4 कलाकारांक तुमी गोंयांत वतात. हय, तें सारकें. कित्याक थंय आतां बरे बरे डायरेक्टर पावल्या आनी बरे बरे आर्टिस्ट पावल्या. देखून म्हाका दिसता तियात्र पळयणार आतां आयज तियात्र पळयल्या तितून न्यू म्हाका फेसीस दिसल्या. कित्याक आमचे सगळे बरे प्रोफेशनल आसले ते मोस्टली एक्टर आर्टिस्ट ते थंय पावलेले आहा. हालीं आमचे डायरेक्टर हिंगा उरलेले आहा. डायरेक्टर बावळे चिंता म्हूण बरे बरे डेवलप करतले, एका ट्रेन करून वयर काडटले म्हूण आमचे आतां हे आर्टिस्ट भुरग्यांक अशें म्हाका. पूण खंयचो एक तियात्र घालतलो जाल्यार तांकां दिसता की गोंयांत कोण तरी उरल्यात तांकां व्हरचें. हय, सगळ्यांक चडशे प्रोफेशनल एक्टर आहा सगळे पावलेले आसा थिंगा. आतां न्यू कामर येता पूण प्रोफेशनल आहा तितले थिंगा पावल्या. आतां ह्यो रिहर्सली कश्यो कितें घडटात थंय? रिहर्सली मारपाक आनीक चड हार्ड. पयले सद्याक पळय आमच्या तियात्र भावांक ऑफ घालची पडटा रिहर्सल दिसा. आनीक सेम फॅमिलीक
तेजे फॅमिलीक एडजस्ट करचे पडले ल्हान भुरगीं आसले की मिसेसाक बायलेक घरात वचचे पडले ताका रिहर्सल घेवचो पडलो सो त्यात जायसर हे आमकां हार्ड टायम आसता न्हीद सारकी जायना आनी फॅमिलीचो सेटलमेंट सारको आसना इवन समटायम आमी शॉपिंग हाडिना फाल्यां भुरग्यांक जाय दूद हाडूंक जाय कितें ब्रेड हाडूंक जाय हे सगळे सॅक्रिफायस आमचे लिपलेले आसता ते न्हू एक पावले म्हणटा कोणाक गमना जावं डायरेक्टरा पासून गमना हिंगच्या ते केन्नाय म्हणटा अरे बाबा हें ना पळय तें ना पळय रे कितें जावं कितें थिंगा पूण तांकां गमना बाबा एक हाडटले कितलो त्रास आसा कित्याक हिंगा आमकां डायरेक्ट मेवता न्हू थिंगा तुका वचोन सगळें हाडचें पडटा गाडी घेवन वयचें पडटा गाडी तर घेवन गेलो तिका पार्किंग मेळना आनी कितल्या पयसांनी तें पार्किंग दवरून तें येवचें पडटा आतां कोणाकूय वतलो जाल्यार तुमकां विजा काडची पडटा हय विजा जायच एंटरटेनमेंट विजा काडची पडटा न्हू सो तेका तुका त्या कामाक एक बरो दिसपेज आसता आनी म्हाज्या कोतान एका आर्टिस्टाक करप म्हणजे आमकां 1 लाख उबो दवरचो पडटा एका आर्टिस्टा फाटल्यान तेजें तिकेट तेजी विजा इंडियन विजा आमचे बॉम्बे वचून मारपाक मागीर तेजी चार्जीस फारीक करपाक ट्रान्सपोर्टीची मागीर थिंगा रावपाचें हॉटेल स्टे जेवणाचें आनी मागीर थिंगा ट्रान्सपोर्ट सगळें म्हणजे 1 लाख मोर लेस दवरचोच पडटा एका आर्टिस्टा फाटल्यान आतां एक तियात्र उबो केलो आनी तो पालकाचेर हाडल्या उपरांत लोकांचो प्रतिसाद कसो मेवता लोकांचो रिस्पॉन्स थिंगा व्हेरी गूड आमचे ऑडियन्स चिंतात आसतले की हांवें म्हटलां एक खोडेकान कंपोजर म्हणजे तुजे कंपोजिंगाच्या बाबतींतल्यान आमी थोडे भोव जाणां जावंक सोदतले म्हणजे हांव एक हिडन टॅलंटेड मनीस म्हाका एक्सपोज करपाची म्हाका चड लायक ना कळ्ळें पूण म्हाजे फ्रेंड आहा ते एक्सपोज करता जावं आतां सायमन गोन्साल्वीस मागीर मॅथ्यू आराज मार्क आरावज आनीक सालू दे लोटली बाब एंड्रू हे आमचे बरे मागपी आनी बरे तांकां म्हणजे हय दिसता कितें की ते म्हाका खूब एनकरेज करता हें कर तें कर म्हणून आनी तांकां लायक जाता ते प्रोफेशन न्हू आमी व्हडले प्रोफेशन न्हू आतां 2 कांतारां म्हाजी म्हणटा फेमस म्हणटा ती टायटेनीक तें कांतार म्हणलां आमच्या बरो टॉप मोस्ट सिंगर वन ऑफ द टॉप मोस्ट सिंगर आमचो रुजा दे बेनावली आनी दुसरें म्हणटा तें आमचे रिसंटली कांतार 32 सिंगर्स सो ओके पूण म्हाका लोकांचो एक बरो रिस्पॉन्स कसो मेवलो कित्याक म्हाका कोण जावंक ना एज अ सिंगर आनी पूण आमी तियात्रान न्हेसता हिंगा आमच्या लंडनाक कंपोज करून आमी आमचे टॉप सिंगर आमचे आसता कोण आमचो सालू दे लोटली मागीर बाब एंड्रू सायमन गोन्साल्वीस पूण आय एम द स्पेशल्स इन 3 सोलो म्हणूंक जावं म्हाका पूण पळोवया सद्याक काम चालू आहा तें करपाचें खंयच्यान तूं आतांच म्हणटालो की चडशे आपणे ट्रिओ कंपोज केल्यात हांव ट्रिओ म्हटल्यात टायटॅनीक रुजार दे बेनावली हाणें तुजें कांतार गायलां आयज मेरेन तुजें जें कंपोजींग आसा ती कितलीं कांतारां सुमार जातलीं म्हाज्या कांतान ती म्हाजे 2 आल्बम आहा सद्याक आनी मागीर थिंगा हांवें खूब कांतारां कंपोज करून कोणा म्हाज्या फ्रेंडाक दिल्या हांव तें नांव सांगना बरें दिसना सो तेणी पासून म्हाका हें केलां एनकरेज केलां म्हणजे प्रेस केला बरी कांतारां कंपोज ते बरी कांतारां म्हणटा म्हाजी उमेद वाडटा म्हाजी कांतारां काडपाची सो आतां म्हाजें हे 32 सिंगर्स कांतार आहा न्हू ताका आमकां जायते त्रास पडले म्हणटच तुका जायत्या जाणांचो आदारूय जावो पडलो हय जायते आदार 32 लोकेशन जालीं ती 32 सिंगर्स प्लस 32 लोकेशन सो एक लोकेशन आमकां विडियोग्राफी करतले जाल्यार ताका एक 2-3 वरां जाय पडटा त्या लोकेशन सोडून मागीर दुसऱ्या लोकेशन वचून ट्रान्सपोर्ट जाय आनी थिंगा वचोन मागीर ते लोकेशनां काडूंक जाय सो लंडन इज बीग सिटी तुका इजिली खूंय तुका परमिशन मेळना करपाक सो समज एक बरें लोकेशन तुका एक कसल्या हितून काडटले जाल्यार एक एरियाक तेंच्या जावं गार्डनान पार्किंग काडटले तांकां परमिशन घेवचें पडटा सो ते म्हाका म्हाज्या खूब इश्टांनी म्हाका हेल्प केलो आनी तो म्हणल्यार मेन म्हणल्यार म्हाजो इश्ट सायमन गोन्साल्वीस ताणें खूब आपलें जें काम सोडून पासून ताणें हेल्प केला दुसरो तेजो भाव आमचो फेलिक्स गोन्साल्वीस ताका फेलिक्स युनायटेड म्हणटा तेणें जें आहा ताणें खूब हेल्प केला तो सॅटर्डे संडे घरा आसतालो पळय तोच तो म्हाका डेडिकेट करतालो की हें कामां करपाक आपल्याच्या भुरग्यां बायलेक सोडून पासून तो येतालो सकाळीं येतालो तो सांजे वयताले आमी घरा
सो थोड्याक म्हाज्या इश्टांनी हेणी पासून म्हणलें आमच्या सिंगरांनी आहा ते अरे बाबा कितलो तें बरें तुका हें करपाक एक कांतार करपाक तूं व्हडलें पिक्चर करता काय म्हणटाले ते हांवें म्हणलें तें तुमकां सगळें पयलें म्हणून गमतलें कितें पळय तें पिक्चर वो कितें पळय तें सो मागीर तेणें पयलें न्हू आनी तें सरप्रायज जालें आनी तें एनकरेज खूब केलो म्हाका तशेंच आमचो बाब मॅथ्यू आरावूज आनी मार्क आरावूज सिल्वेस्टर तेजी फॅमिलीन मागीर मंगोल देव फ्रांसीस दे मंगोल हय आनीक जायते सगळे सिंगरांनी बरो हेल्प केलो आपल्याचो टायम वेस्ट करून ते कांतार म्हणून गेले आनी एक कांतार म्हणटा तुका खबर आहा पयलें स्टुडियोन करचें पडटा आनी मागीर तुका भायर सो एक दीस आमकां स्टुडियोन येवचें पडटा आनी एक दीस भायर वचचें पडटा सो ते 2 दीस थिंगा ऑफ घालचें पडटा कांताराक पूण थोड्यांनी जें सारकें सांगना म्हणून आमी पत्ते आपयले थिंगा पूण कोणेंच नाका कशें म्हणूंक ना करचें आपणें वाजेलो म्हणून सगळ्यांनी बरें रिस्पॉन्स दिले तसो आमचो टॉमी आफोन्सो फेल्सी आल्बर्ट काब्राल हे सगळे व्हडले सिंगर प्रोफेशनल तांकां लायक जाली आयडिया पूण ही तुजी आयडिया म्हणटा आसतना तुज्या तकलेंत ही आयडिया कशी आयली म्हाजें म्हणजे म्हाका सगळ्यांनी आयडिया दिली ती आमचो बाब आमचो मॅथ्यू आरावूज मार्क आरावूज की म्हणूंक लागलो कांतार अशें जावंक जाय की केन्ना कोणें करूंक ना तशें जावंक जाय हांवें म्हणलें तुमकां सांग कशी आयडिया आहा ती तुमची मागीर तेणी म्हाका एक्सप्लेन कशें करया मागीर हांवें वचून म्हाजो एकलो मद्रासी फ्रेंड हांव काम करता कलीग ताका सांगलें हांवें तेणें म्हाका तेजी क्लिप दाखयली तेंच्या मद्रासी हितून लँग्वेजीन की तेंचें कशें कांतरां केलें तेणी सो हांवें ती आयडिया पयली आनी पूण तेंची कांतरां घेवन थोड्या लायनी 7-8 सिंगरांनी ग्रुपान म्हणल्या म्हाजें तशें ना म्हाजी 2 लायनी एका सिंगरान म्हणल्या तशें तर करता म्हाका आनीक एक्टर घालूंक चान्स आहले पूण तशें करूंक ना सगळ्यांक एकल्या एका 2 दिल्या लायनी 32 सिंगर केल्या जर एक लायन दिली ना म्हाजे 64 सिंगर जावपाचे सो तशें करून हांवें 2 दिल्या सगळ्या लायनी खरेंच कहतना एक बरी गजाल आनीक दुसरें म्हणजे दुसऱ्या लागच्यान आमी कितेंय शिकप आनी आमचें तातूंतल्यान आमचें घालून आमी कितें वेगळें लोकांक दिवप हें चड गरजेचें सारकें तुजें आनी तशें आसत जाल्यार तूं दुसऱ्याचें आयकतूच जाल्यार तूं वयर सरतलो तुजेच तकलेन तूं चलयशे जाल्यार केन्ना वयर सरपाक ना कित्याक दुसऱ्याचें तुका दिसता केन्ना कितें करता आपूण सारकें करता म्हूण पूण दुसऱ्या पळयतल्याक एक पावटी गमता की बाबा तुजी कितें मिस्टेक आहा ती आनी ती तुवें आयकत जाल्यार तेजी न्हू जाल्यार तुका चान्सीस आहा वयर सरपाचो तूं तो ताका क्रिटिसायज करता न्हू जाल्यार तूं सकयल पडटा तुज्या हांवें सुरवातेकूच म्हटलां की एक बरो कंपोजर हांवें सिंगर म्हणोंक ना एक बरो सिंगर म्हणोंक ना पूण सिंगर पूण ह्या खिणांत आमच्या ऑडियन्साक खुशाल करूंक तुज्या ओंठा वयल्यान 2 वळी वालोर आमचो कोण नाका आमकां वोट ना म्हणून व्हड आमी जाल्या गोंयचे बांयचें उदक पियोन ओतमो आमचो गोंया आनी कूड आमची लंडन दीस आमी सादता गोंयच्या सायबा लागीं मागोन खरेंच जी उमेद आनी उर्बा म्हाका दिसता तुज्या दर एक कलाकाराक जे 32 कलाकार म्हटल्या त्या सगळ्या कलाकारांक ह्या कांतारा उदेशी तांकां आख्ख्या समाजान पळयलें सांगाता सारकें तुजें आनी तेका खूब अभिमान भोगलो तेज्या जिवाक की इतल्या लोकांनी पळयल्या कांतारां ती एकल्याच सिंगराक लागून न्हू पूण सगल्या सिंगरांक लागून कित्याक सगल्या सिंगरांचे एक खूब फॅन आसता हांवें म्हणूंक जायना कितें हांवें बरयलां हांवें केलां म्हूण कंपोज केलां म्हूण म्हाका लागून जालां न्ही तशें न्हू हे सगळी टीम आमची वर्क केल्या न्हू ताका लागून तें वयर सरल्या आनी थोड्यांनी आमकां हो फोन मारून सांगला की ऑडियन्स आपणें एकल्यान सांगलां की आपणें 25 फावट पळयलें म्हणटे आतां हें बरें आसा आमी जायते फावट पळयतात की युकेच्या देशांत आजून पासून फावो तितले संगीतकार पावंक ना आसतले सारकें तुजें कित्याक आमी मातशें कितें करता ऑर्गनायज करता सगळे एंगलांनी पळोवचें पडटा कॉस्ट उणो करपाचो आनी बरें हाडपाचें कांतोरिस्ट जावं पार्टिस्ट तियात्रूय बरें हाडपाचें सो तुका कॉस्ट उणो जाता तितलोय आमकां फायद्याक पडटा सो ताका लागून मेन थींग मार बसता कोणाक आमच्या संगीतकारांक खूब जाण संगीत कित्याक आमकां थिंगा म्युजिशियन मेवता वाजोवपाक सो आमी तो कॉस्ट कट करता पयलोच आमी हेका कडेन डील करता आमच्या डायरेक्टरा कडेन तो एग्री आहा जाता थोडे डायरेक्टर म्हणना ना आपल्याचो ती आतां बसलो आहा आपल्याक ते आपले म्युजिशियन जायच पडटा म्हणून सो तेन्ना मागीर मातशें बासाबास जावन कितें सजमिकाय करून तें पॅचअप करून आमी हें करता हाडटा थिंगा हय पूण जायते फावटी फ्रॅम्पटनाच्या भुजांचेर भार दिलेलो दिश्टी पडटा फ्रॅम्पटन म्हणटा आतां सद्याक थिंगा टॉप लिस्टार आहा पूण थोडे बरे म्युजिशियन आहा
ते एक पाट काम करता तांकां टायम येवना येवपाक. हय आतां आमी पळयता आसतना जायते आतां नवे नवे कलाकार थंय जायते पावल्यात. तेच भशेन जायते नवे संगीतकारूय पावल्यात. थोडी फावटी जी तुमचो जो वाठार आसता तांकां लागीं तें आसना. थोडी फावटी कामाक लागून तांकां पयस रावचें पडटा. आनीक फावो तितली वळख नासलेल्या कारणान फुडें फुडें तुमकां तें मेळत रावतलें. हय ते आमकां मेळत म्हणजे जेन्ना तो आमी एका फ्रेंडान पावना न्हू रिप्लेसमेंट करता तेन्ना आमकां तेजी चड गरज आसता. देखून हांव म्हणटा हांकां सदांच आमच्या ऑर्गनायझरांक दुसऱ्या थिंगा की आमी तांकां एक केन्ना केन्ना घालून तांकां रेडी करून दवरूंक जाय. तर एकेच पावटीन गेले तेंच्या फाटल्यान मागले उपकार तेन्ना तांकां दिसता कितें गरज आसा तेन्ना आमकां सोदूंक येयला. पूण त्या बाबतींत कितें तांकांय मिक्सअप करून सगल्यांक सेम स्टँडर्ड दिवंक जाय. आनीक हे आमचे फ्रेंडून एक फावट तांकां हें करता म्हणजे रिप्लेसमेंटाक आपल्या धाडटा खूब जाणांक एल्फियो आनी मातायसाचे तो आमचो शेल्टन म्हणून आहा एक भुरगो ते खूब जाण तशें एकामेकाक हेल्प करता त्या डिसिजनाक जावं बेस गिटारिस्ट आहा ते. आयज मेरेन तुवें कितले तियात्र अशे ऑर्गनायज केले? हांवें सगळे म्हणजे हिंगाचे आमचे गोंयचे म्हणल्यार आनी थिंगचे म्हणल्यार आमचे 20 ते 25 मदें जातले. हांवें चड ऑर्गनायज केले म्हणटा ते आमचे थिंगाचे आमचे लंडनचे. आनीक कित्याक आमकां जाय कितें हांव पयशांक लागून म्हणना पूण आमकां जाय थिंगा आमची कम्युनिटी वाडलेली लंडनाक. कित्याक हिंगा तर लेस जायत वयता आमचे तियात्रिस्ट पळयणार भाव. सो थिंगा पूण एक वाडून सांबाळलेली. कित्याक एक फावट अशें दिसता की आनीक 10 वर्सांनी लंडनाक तियात्र काबार म्हूण. कित्याक तेचे भुरगे आहा ते आमचे भुरगे ल्हान आहा ते तियात्राक येयच ना पयले. आतां कोण आमचे हिंगा सोडे कोण पळोवन येयलेले आहात तेच तियात्राक येता थिंगा. पूण ल्हान भुरगे आहा ते कितें इंट्रस्ट जायना तियात्रांनी. पूण केन्ना तरी तांकां नव्या भुरग्यांक घालून हो पालक सांबाळपाचो खंय तरी प्रयत्न जाला? पण ताका आमी तसल्या कामाक खूब ट्राय करता म्हणजे तांकां एनकरेज करपाक भुरग्यांक घालपाक ल्हान भुरग्यांक घालपाक. म्हाजें चडशें म्हाका कोण न्यू कामर्स भुरगे येयले बरें आहा न्हू तांकां म्हाका चड उमेद घालपाची. आनी ती घालच्या आदी हांव पयलें एका म्युजिशनाक सांगता बाबा पळय हो आमचो तियात्र प्रोफेशनल तांकां एज अ प्रोफेशनल कशें तें जावंक जाय. तुका ती म्हणजे सारकी बिटार म्हणटा पीच सारकी आहा सारकी पिचर येता जाल्यार तूं चॅक कर. कित्याक लोकांकूय बरें दिसोंक जाय की हय ल्हान भुरगें म्हूण घातलें म्हूण कसलें हाडून घालूंक जायना. एक ताका टॅलंटेड आसूंक जाय मातशेपणी. सो आमी त्या कामान खूब जाणांक न्यू कामरांक घालता. आमच्या फुड्यान येता भुरगे खूब जाण सांगता पूण सगल्यांकूच घालूंक जायना 100%. कायतन तुवें जायत्या जाणांची नांवां आमकां सांगलीं की ह्या मनशांनी आपलीं कांतारां म्हटल्यात. पूण केन्ना तुवें अशें बायलांक अस्तुऱ्यांक कांतारां बरोवन दिवंक ना? दिलें हांवें आनी तरी म्हाज्या आल्बमान पासून म्हणलें आमचे बाय लॉना फेल्सी आनीक 2-3 जाणांनी म्हणलें म्हाका तो उगडास नांव तेजें. पूण त्या कांताराचो खंयचोय तुका उगडास आसा? हय आसा म्हाका लॉनान म्हणला पळय ते कांताराचो उगडास आसा. 2 ओळी. उडाराचे वाटेर मोजे माल्ली कांट्याची रास नेगार तूं गेलोय आलतारा मुखार दिवन बास गातकी तूं जालोय जसो जालोलो जुदास निजमोगाक दुबावलोय जेजूक दुबावलोलो शिस्तोमास मोगाक आमच्या तुवें व्हरोन पुडोयलोय त्या समदिरान. कायतन हें कंपोजींग करूंक तूं केन्ना कॉमेस केलें तुवें? खरें सांगपाचें म्हणल्यार आमी हिंगा गोंया आसतना ल्हान भुरगे आसतना हांव तियात्र बरयतालो आनी आमच्या फ्रेंडाक जाल धाकटे बेश्टे आमचे हेजे बेश्टे स्टेज घाली केली न्हू धाकटी. सो तेन्ना हांव तांकां बरोवन जालो पूण हांव न्हेसनासलो थिंगा तांकां न्हेसयतालो कित्याक आय एम शाय पर्सन गवलें. सो तेन्ना हांव ते करताले आमचे बरें. आनी म्हाज्या भावाक हांवें पयलेंच एक जिमी ब्रागांजाक तो ल्हान आसलो म्हणून असो 10-12 वर्सांचो आसलो तो आनी हांव एक 15-16 वर्सां आसलो 15. हांवें ताका पयलेंच एक कांतार बरोवलें वेलंकन सायबिणीचें ट्यून ओल्ड आमच्या आल्फ्रेड रोजाचो पूण कांतार कंपोज बाय मी. आनी तेणें आमचे लेजन ऑफ मारी ते ग्रुपान आसतना तेणें तें म्हटलेलें कांतार. सो तें फर्स्ट म्हाजें कांतार मोकळें आसा. मागीर म्हाजें काम दुसरें जालें की हांव एक स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर. सो हांव चड हितून दिवंक लागलो दोन कित्याक आमच्या खेळपान. सो तें मागीर म्हाजें हें स्टॉप जालें. पूण हांव तियात्र पळयतालो वचून
आनी म्हाजो फेमस डायरेक्टर म्हाका म्हणचे म्हजो रोसोनाचे हांव तियात्र म्हणटा सोडीत नासलो तो म्हाजो सारको लायकीचो आजून पासून सो तेजे म्हाका लायक आनी हांव तियात्र पळयतालो पूण हांव केन्ना एक्टींग करूंक वचनासलो पूण म्हाजे मोतीन आसताली सगळीं कांतरां आदली पासून कांतरां केन्नाय तेंची आसताली सो तशें करून मागीर हांव जेन्ना आमच्या लंडन गेलो तेन्ना म्हाजो भाव जिमी ब्रागांचो तेणें पयलोच लॉनाचो शो केलोलो तेन्ना तेणें म्हाकाय आपल्याक हेल्प जावना हें केलेलें म्हणजे हेल्प करचो म्हणून सो तेन्ना ताका हेल्प केलोलो त्या आदी त्या लॉनाच्या आदी हांवें पयलो शो केलोलो ब्रास बँडाचेर तिंगा केन्नाच करूंक ना खंय लॉरन्स मास्कारेनाचो सो तो शो पयलोच आमचो म्हाजी लॉना काडल्या सो तिंगा आमची युनिटी जालेली आनी तेन्ना गोंयकार लेस आहले पूण लॉनाचो शो वेम्बली हॉलान पॅक जालो सारको आजून तो शो जावंक ना आतांचे कोण कोण म्हणटा हे शो पॅक तेंकां येयले गोंयकार पूण तेणी तो शो पळोवंक ना लॉनाचो कमलें न्हू सो तेंकां दिसता आतांचे शो पॅक जाले म्हूण सो लॉनाचो शो पॅक जालो तो आयज पासून कोणाक जावंक ना तेजेर आमची उमेद वाडलेली मागीर सेकेंड आमी हेजो ऑर्गनायज केलो प्रिन्स जॅकबाचो म्युजिकल शो आनी मागीर तशें करून मागीर हे वाडत गेले प्रोग्राम करपाचे म्हणटच तुज्या हिशोबा प्रमाणे आयचे जे जायते तरणाटे गोंयांतान युकेक वेतात तांकां थंय तियात्रांनी न्हेसोंक मेकळेपण जायते भशेन आसा तांचें काम आनी ताणें मेकळेपणान ह्या तियात्रांनी न्हेसोंक तुमी तांकां सहयोग दितात आनीक हो सहयोग तुमी दिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता हें तियात्रिस्टपणाचें जिवीत जें आसा तियात्रिस्टपण जें आसा तें दिसा दिसपटी जिवें आसा आनी जिवेंच उरतलें सारकें आनी उरोंकूच जाय आनी हेका लागून आमी भोंवतात तें जिवें दवरपाक आनी थोडे गोंयकार एक पाड कॉम्प्लिकेशन करता त्या मुळे दिसता कितें कोंकणीक सकयल उडोवंक सोदता म्हणून जायते ऑब्जेक्शन म्हाका करून पूण तें सारकें न्हू सो तर कोणें कितें वायट केल्यान गेलें न्हू कोंकणी पासत न्हू तें ताका सांगना बाबा हें अशें कर ताका सारको कट डावन करूंक पारना अशें म्हाका दिसता की आमचे कोंकणीक लागून आमी भावतात न्हू स्टँडर्ड सदांच त्याच लेवलाचेर वावरूंक जाय जर तर तुवें सांगलें अरे तूं ताका तियात्रान घालना काय तूं ताका घातलें जाल्यार आपूण तुका सपोर्ट करिना हें सारकें न्हू अशें चलता थिंगा लंडनाक पूण आमी केअर करना ताका कळ्ळें न्हू आमचें काम आमी आहा चालू दवरपाचें कोण कितें उलयता न्हू थोड्यांक म्हणटा थोड्यांक आतां फाटल्या दिसांनी आमच्या थिंगा तियात्र थोड्या ऑर्गनायझरांनी एड मारूंक दिवंक ना तियात्राक एड हें सारकें न्हू काम हांव ऑर्गनायज करीत न्हू म्हाजे दुस्मान पासून सांगत म्हाका एड हांव म्हणटा मार कित्याक म्हाका एक बरें दिसता एक कोण गोंयकार तियात्र करता आनी लोकांचो एक तियात्र जा म्हणजे लोकांची एक उमेद वाडटा खंय एंटरटेनमेंट जाता लोकांक बरें दिसता आमी तियात्राक वयता नेमके आसा टिकेट काडल्या एक प्लॅन कसो जाता लोकांचो एक बरो मुवमेंट येवपाचो आहा म्हणून जाल्यार कितें जाता ओले तर कट डावन करीत न्हू तें सगळें पाड जाता उर्बा मोडटा उर्बा मोडटा ह्या फुडले तुमचे प्रोजेक्ट कितें आसात आतां एक प्रोजेक्ट आहा म्हणजे आमचे म्हाजे मेन आहा ते आतां आमचे थंय सालुदे लोटली आहा तो प्रोग्राम आहा तेजो आनीक तेज्या फाटल्यान आमचे आहा ते म्हणटा ते फादर लुकास कोत्तल तियात्र आनीक आतां सद्याक झिना ते आमचे तेजो एक तियात्र आहा झिना तो आतां पयलो तो जातालो मागीर सालू आनीक मागीर येवपाचें कितें रुमर्स चलता मागीर कितें दरेपेन कोण जम मारता आनी करता मागीर तिंगा सगळी चेन तुणटा तशें जाता सो तशें जावंक बना म्हूण आमी आदींच हें करताले हें करूंक जाय पूण तरी आसतना थोडे येता आनी मदें कितें आहा तें दुसऱ्याचेर पाड घालता आनी आपुणूय लुकसाणान पडटा कायतान खरेंच जे आमच्या गोंयांत कितें घडटा आनीक युकेच्या देशांत कितें घडटा आनी तियात्रांत कितें तरी नविदाद घडटा हाचेर तुवें धांवती नदर मारपाचो प्रयत्न केला आनीक आमच्या ऑडियन्सांक तुवें जायती म्हायती दिल्या खरें म्हटल्यार म्हज्या उतराक पाळो दिलो आनी तूं आमच्या मोदें आयलो त्या पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायेकतान तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं तुकांय करूं तेतून